राजधानी पणजेंत एका फाटोफाट एक गांजाचे रोप मेळत आसा। मंगळारा पोस्ट ऑफिस मुख्यालया कडेन गांजाचे आनीक एक रोप सापडले। हे विशीं म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिशेन पोस्ट ऑफिस मुख्यालया कडेन वचून रोप ताब्यात घेतले। कित्याक हे गांजा मेळप बी हे स्मार्ट मॉडेलान इन्क्लूड केलेलो आसलो दिसता म्हाका। मॉडेल तेंचो गांजाची झाडां रोवपाक 1,500 कोटीचें जें करप्शन केलां ते 1,500 कोटींत एक आयटम आसलो गांजा घालपाचें। म्हणजे ही स्मार्ट सिटी। गांजा ये हाय आनी मागीर स्मार्ट जाय। स्मार्ट सिटी कोण उडयला, इतलें करप्शन जालां, इतली गांजा आतां सगळे जाग्यार हे मेळटा। देर वॉज ऑल्सो म्हाका दिसता एक कॅबिनेट नोट आशिल्लो टू लिगलायज गांजा। मोदें कितें चलतालें, हेज्या उणें चलतालें, कितली किल्ल गांजा मेळ्ळें। म्हाका दिसता गोंय हें गांजा करपाचो प्रयत्न हो सरकाराचो आसा। स्मार्ट सिटी सोड, वयता थिंगा भुरगे सगळे गांजा घेवन भोंवता सगळे कडेन। एक बिचीचे पळय मेळटाले, यू गो टू सांगे, यू गो टू काणकोण, यू गो टू पेडणे, यू गो टू मोले, यू गो एवरीवेअर। टुडे गांजा इज रेडिली अवेलेबल. Why is it accessible? Where is it grown? And who is the Pablo Escobar of ganja? That is the main problem. The main problem starts from there. So I believe that there is a nexus. There is a nexus to create and supply this food chain. There are people who live on this, and as a hafta kona veta maka dista is something that the people of Goa should understand. This cannot be done without the nexus of the police and the politician.